नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो। वायनाड नुरगणणेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली। गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव। आजगाव रस्त्याचे अवतिकाये वेल्यान बस धनी फुर्योज। रस्त्यार बसून केले आंदोलन। 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी। जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद। क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव। खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी। जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फुटब्रिज मोडपाक सुरवात। काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद। आनी केपेच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी। सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो। आतां खबरो विस्तारांत। केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो। हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा। केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो। हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें। आयकात। ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा। कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा। आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले। पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना। ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा। गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा, हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा, तांचो आवाठ आसा। ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा। कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें। तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करात, ही चड गरजेचें आसा। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो। लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली। तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले। फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें। ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात। ही पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा। रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या।
रस्तो आसा की ना हे कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत. आणि सरपंच इज नथिंग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका. मेयर तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोपासत कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आणि वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, हे कितें चल्लां रे बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 6:08 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली. तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जायनी आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? कांयस्वाप अन्नुणा वागातर बशी भरता आनी आमकां 1-2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता. आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय. खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावं नाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धनियांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात कितें सरकाराक, कितपर्यंत टायम दितात ह्या उपरांत बी 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका. कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 माझी गाडी. निवडणूक आमच्यो गाडयो न्हू. ऑल इन 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावूं ना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जालां जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक ना दुसरी मेळटा प्रोविजन. कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मकामदार
रुटाक कमीत कमी नाना म्हटलें ते 6 म्हयने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलं की कितें आहा सगळें वणक्या कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले जाल्यार कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच करून हा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता वरती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी वणार म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार केले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आख्खे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसले कितू जावन प्लेयर केले कितू जावन प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता लॅन इम्पोर्ट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपयाक लॅन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले वयता आसतना हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका 9-8 वर्सां खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 लॅक्स ते भाशेन हांवें दितली मागीर ताणें 1.5 करोड तेसून घेवन आज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले जायत केले प्लेयर जायत रावता लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो हांवें ती बरी गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोडनाका पूण भायरच नाका तुका हेड बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटो म्हाका खेळटा मागीर परत दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेयन आहा आयली आनी फ्युचराक तर जनरेशना तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखार कडेन आमी गेम दवरीत नाजाल्यार आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. खणी कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीन या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आसा. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करता.
मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायल्या आयल्या आनी हो फूटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. आमी आसात मिरामारचो मिरामारचो जो फूटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCBन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फूटब्रिज केल्लो पण मागीर पेरंट्सांची कंप्लेन येयली की फूटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फूटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फूटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCBन डिसिजन घेतलें की हो फूटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फूटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगा जो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फूटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्यात. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यां 1654 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय सपना व्हॅली आणि बिल्डींग. सो 2 व्हॅली बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगा ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो हॉलदार आहा तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा 2 जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफान टर्नआउट हे आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें.
बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुमकां? डेंजरस सांगूंक शकना आमी असो गजाली आमकां डेंजर आहा सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्ले आहा सायड सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसतना कलॅप्स जालें कित्याक ते वतान ते सॉफ्ट पार्ट ते आतां ते हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना तो बेस्ट वॉल केल्लो सो तो मॉडर्न केल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरावेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से. टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़. ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल विच ऑल्सो वाज एम्फसाइज्ड बाय आवर ऑनरेबल CM ऑल्सो. 2.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं. बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है इसका आप यूज. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिरेच्या फोमेंतो सभाघरान हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूब पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें न्ही पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखा परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरेश्वरी मेंबर आसात. सकाळ वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावचो अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचूं. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें अरे अशे महोत्सव आसा लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मॅसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत अरे बायलांक ते रानां बुड्डिनाका जावं ना हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटा अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय असो एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा. आतां लोक ती बुड्डून काडटात. बुड्डून काडिल्ल्यान फुडले वर्सा ते जाग्यार परते अळमी येना. रानभाज्यांचें तशें हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना ताका लागून लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडे सादूरताय दवरपाक जाय. फाल्यांच्यान श्रावण सुरू जाता. श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्या त्यो बऱ्यो वचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो फोमेंतो हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतकाक तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट येयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस पडून उदीक बरो शेतां सगळी पिड्ड्यार जाली. खंय पडटा हें? सांगोळडा. हय. मागीर फुडें सांगा. पावसाक लागून शेतां पिड्ड्यार जाल्या. पावस पडून उदक बरो ते शेतां कुसल्या. तेन्ना ते आमकां सरकारान खंय तरी भरपाई दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई. जेवून चड पावस पडलो ताका लागून. खूब पावस पडलो. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ल्या. लोकांनी थोडे परत लायलेली. लायलेली भातां पासून कुसल्या. ओपलेली पिड्ड्यार जाली, लायल्ली पिड्ड्यार, परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली. सदां एवरी इयर अशेंच जाता? ना, अंदू चड 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 जाला. अंदू चड पावस पडलो. चड पावस पडलो. सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां? सरकारान आमकां नुकसान भरपाई दिवपाक जाय. दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? आमकां वर्साच्या वर्सा साडी वाडटा, बिंय वाडटा, तांबेरे मानाय वाडटा. पयलीं पयल्या वर्सा आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले. आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंटाची. आमी भात दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली. आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या. तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वावता सरकार गव्हर्मेंटान. तेका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें तेणें पळोवचें. आनी आमकां हांव न्हू कुसलां, सगळें पिड्यार जालां. हांव न्हू पत्ते लांग पडलां. आमकां देश चड जाता. तें आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें कशें कितें तें पळोवचें. आमी सांग सुद्दां कितें म्हाजें 3.5 खाडी शेत आहा. एक शेत हांवें 2 ना ओपलां. एका शेताक ओपलेलें न्हू बरें येयल्लें. ते पावसान सगळें कुसलें, नंडीत येयलें. आतां भात कांयच पयस. म्हणजे तुमी तेचें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची. आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता. आनी कलांगूट सगळें फ्री. आमकां सांगोळडान कोणूच फ्री दिना. आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन. ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.